आमी जाली साक्रामेंताची. आज 25 वर्सां बोतात काजाराची. सांगतात तुमकां काणी आमच्या मोगाची. अनेक लावांनी येसी मोगान आमी पडली स्कॉलां शिकताना. जायतीं वर्सां भोंवली विस्वासान आमी रावली फाटीं पळयनासतना. सोदां देवा लागीं मागताली सपनां करूंक पळी चोता भोंवताना. मोग आसलो देखून एक जाली देवाच्या आशिर्वादान. काजार जातोच आमच्या एकवटान. देवान आमकां 2 भुरगीं दिलीं. व्हडलो पूत न्हय आनी दुयेलरी. आमची ती जावन आसा सगळी गिरेस्कार. देव बी रावता कोवून बरें शिकोप दिवून ताका वाडोयली. बऱ्या रस्त्यार ती चलून देवान दिल्ले गूण वापरून दुसऱ्यांकूय ती पावची. ती सदांच खुशाल आसून ताचो फुडारपण सोडून हीच आमची मागणी. सदांच घालती रावली आशिर्वादान बोलली. एक मोठ जालो इगोर्जीत कामोली गांवांत. कांदेलाऱ्या सायबिणीच्या आशिर्वादान आयज सिरगय चिबली मनयतात व्हडा दिनमासां. आनीक 6-12 वर्सां मेळूं तिच्या आदारान. दोगांयचे फामिली इश्ट सोयऱ्याचे आमी उपकार मानताव. आमचे खातीर मागतल्यांक फोनार विश केलोल्यांक आमी दिनवास दिताव. उत्सव आमचे सोबयली दिसती मोसाव म्हाका तुमचे सगळ्यांची. स्वर्गांत पांय आमच्या घातल्यार पुरो आमचेर आपले गुरवेचे